संवसार पाडवो म्हटल्यार गुढी पाडवो आणि त्या निमतान लामगाव गांवांत देवीचो कळस लोकांच्या घराघरांनी भोंवता. तर जाणून घेऊया नेमकी कितें प्रथा ती. आमच्या कडेन आयज गांवचे गांवकार आसा तेंचे कडच्यान जाणून घेऊया कितें प्रथा त्या प्रथा कितें प्रथम जी घेतला पहिली आमची कधी ती आज पंचायतीच्या पयली पासून म्हणजे पंचायतीचा आज कोण बापूय कोण कोण येलो आमकांच पयली खबर ना पयली मुळा आमी ह्या गांवचे स्थानिक गांवकार आमी आयज पासून ह्या देवस्थानाचे म्हणजे मूळ माया म्हणजे आमची मात्रा आहे हो भैरा हे काळ भर आम्हाला मागीर नंतर नाव पडले नाल्यार पयली ही मातले हो भैराव हो देव आणि ह्या गांवचे गांवकार म्हणजे पयली पण केन्ना येयले ते पणजेच्या आज्याच्या टायमार अशें आमी आयकून आमचो बापूय सांगा आजो सांगा आनी त्या आमचो बापूय सांगा आमच्या पेक्षा व्हडले चुलते आसा ते सांगा आनी आमी सुद्दां तीच प्रथा पासून चलून येयल्या आनी अशेंच आमचे एक चार मान्य आहा ही प्रथाचो करतो संवसार पाडवी आमचो एक हिंदू धर्माक हाजे गांवची एक संवसार पाडवी म्हणजे आमचो वर्साचो एक तो दीस बोलो म्हणजे देवीचो आमच्या म्हात्र्याचो हो एक दीस त्या पाडव्याक प्रत्येक त्या वेळार पयलीं हो अशी गांवांत लोक वचचे ना हो एक डोंगरा भाग आनी तेन्ना एक मोजकेच लोक असले आनी तेच आमचे मानी म्हणून घेतले आनी हो देव त्या टायमार जाणट्यांनी हो स्थापन केलो ही म्हात्राय भैराव मूळ हेजे मनशाचो वयर राहणार तेन्ना ह्या गांव हो आकार त्या टायमार जोडलो पणजेच्या कोणी बापायन काय आज्यान आमकां तो खबर ना पूण आमचे जाणटे सांगा आजो सांगा बापूय सांगता आनी अशें आमचे मानी अशें तांकां घेतले पळोवन गांवकारांक आनी हो देव 10 मुखी आसाचे 10 आणि त्याच्या मुठीत हो 10 मुठी परमेश्वर म्हणून त्या टायमार हो देव मानलो कोण ही मात्रा हो भैराव आणि तशीच उलय आमचे धाडगोकार हे मयाकार आमचे गोंयाकार तांकां शब्दां घेतल्या टायमार आनी मानिलो म्हणशी वेळा वरती सुद्दां चलयले कोणी तर हे देसाई म्हणजे आमी कितें सांगता की आमी तशी जाणटे चलयलेली प्रथा तशी आमी आज पासून आज्यान चलयली बापाय चलयली आमी आतां ती चलून दवरल्या आनी माना प्रमाणे आमी ती प्रथा आतां पयले आमी कसो एक आमचो पुरे भट म्हणून आहा ते पताकीच आमी व्हरता तेजे प्रमाणे मागीर आमी देसागेर एक म्हाजन म्हणजे आमी आतां मानकेच म्हणटा एक म्हाजन अशें म्हणजे पयली प्रथा जावन गेली तेजे नंतर बाबा आमचे हे आहा जान्नाक आहा अशीच ही प्रथा मागीर मागीर आनी तो देव हो गांवांत मागीर जोडलो म्हणून आमची ही गुढी पाडवा म्हणजे संवसार पाडवा म्हणजे आमचो वर्साचो आमचो हिंदू धर्माक आमचो गुढी पाडवा म्हणजे आमचो वर्साचो हो दीस पयलो मेन गुढी पाडवा हो आमचो हिंदूचो दीस आमी आतां नव्या वर्सान जानेवारी म्हयनो म्हणटा ते म्हणटा आमचो खरो म्हणशी जाल्यार हो गुढी पाडव्याचो वर्साचो दीस हिंदू धर्मा प्रमाणे आनी संस्कृती तशीच आसाय पूण आतां आमी काही कालांतर अशें बदलले तेच नाका पूण अशी प्रथा ही पयली पासून आहा आनी ते प्रथे प्रमाणे पयलो आमी फाल्गून अमावस्या आसता त्या टायमार आमी आमचे मूळ म्हणजे ते रानान आसले सीमा आनी त्या भोंवती म्हणजे वयले लांबो म्हणटा पण आमी काय आमी झाडां झुडपांनी सगळे वयले लांबो आनी थंयसून ते मूळ कशी पण जाणट्यांनी प्रथा केली म्हणजे पाशाण म्हणजे तशें ना पाजर एक फातर त्या फातराक पाजर फुटलो आनी तो देव जेन्ना वो लोक वस्ती गांवांत हाडले हांगा आनी हो ग्राम त्या टायमार जोडलो पण जेच्या कोणी आज्याच्या टायमार हो आनी ही मात्राय भैराव म्हणून त्या गांवांत स्थापन जाली आनी त्या प्रमाणे हे मानी भोवमानी घेतले लागली हो जान्नाक घेतलो धारगळकार आमचे पयल्या गोंयाकार आहा अशी तुका चार हे भट तुमी आसा आमी बानी हे भोव बानी अशी आनी त्या प्रमाणे अजून पसून ती प्रथा जाणटे चलल्या आमी ती प्रथा आमी अजूनय चालू दवरल्या आमी प्रत्येक आमचे खंड घालूं ना पूण आतां आमी प्रत्येक ती ह्या प्रत्येक मानकारांनी जशें भोवले आमी न्हावण सुद्दां जे पळय हाडटा प्रथे ते मुळाक सुद्दां हाडटा आनी तेच न्हावण आमी ही आतां आमची फाल्गून अमावस्या दिसाची शिमांक थारयता शिमांक थारयता तेच आमी न्हावण वर्साचे 12 म्हयने आमचो जो आता ही कळस आसा म्हात्रायचो तितून 12 म्हयने केन्नाच कमी जायना इतके न्हावण पुरे आसता आनी जी पळय आसता परत मागीर फुडली अमावस्या जाता फाल्गून तीच अमावस्या परत आमी ते उजार करता आनी परत दुसरे भोवडी जाता ते परत शिमा थारयल्यो मानापण सगळ्या भोवडायल्यो गांवांनी शिकवल्यो आनी तोच आमी संवसार पाडव्या दिमता सबंद घरोघर हे नांवान ते सोंपना चालूच आसता खंयसून येता आमकांच खबर ना पूण प्रत्येक 12 म्हयने पूर्व सारको भरलेलो आसता. आता तुम्ही आता ही प्रथा सांगली आता जी तरुण पिढी आहा त्यांना तुम्ही कितें सांगपाक की त्यांच्यानी कशी प्रथा सांगूंक जाय आता आमी जशी प्रथा आमी समजता की आमच्या आज्यान चलयली बापायन चलयली आता आमी चलयला आमचे आता भुरगे आहा म्हणजे आमी तांकां उतरते सांगता की ही प्रथा जी आहा
की जरी कितें तरी चीड जाली कितें जाली ही प्रथा आमी मुदार करूंक जायना. जशी चलून येयले जाणटे आजो पणजो बापूय आमीच चलयले आतां आमच्या फाटीं तुमी चलोवंक आई खंड घालचो न्हू तितलेच आमी तांकां सांगला आनी ती तशीच फुडें चलू आसतली इतलें म्हाका तुम्हाला आश्वासन सारकें. तर हे असले गावचे गावकार गुरुदास गावकर त्यांच्यानी एक आयच्या तरुण पिढीक एक मेसेज दिल्या की जी तेंच्यांनी प्रथा जी सांबाळून ठेवल्या ती तशीच प्रथा तेंच्यांनी तरुण पिढीन सांबाळून ठेवची म्हणून. स्टुडंटा खातीर साहिल मंद्रे.